ना आज एन्जॉय केला आज आम्ही. व्ह्यू असा ना तर काहीच आम्ही नाही केसरी फार्मान पावली आणि जे पाऊस पडटा सामको भयानक म्हणटा तसो पाऊस पडटा सो भिजत भिजत वयता आमी. एक कारण आमचो लास्ट स्टॉप असो त्याच्या मागीर आमी घरा वयतली ना. तर बरें एन्जॉय केलें आमी. चड हांवें शूट करूंक ना बट हेंच्या बरोबर खूब टायम स्पेंड केलो. आणि पाऊस पळय कसलो पडटा तो थंड लागता हे पळय. आनी हे पळय ते ऑलरेडी हेचेर व्हिडिओ केला हांवें कशें कितें आहा तें. हे पळय पेंटिंग्स बीन बरें आहा. सांगसर नाही टिकेट काडटा सद्या. कितें जालें रे? तांकां पळय आनी कितें व्ह्यू आसा ना कॉलेड म्हणटात तसो. हो आतां नाही पावस येयलो तेका लागून मातसो प्रॉब्लेम जालो बट व्ह्यू बरो दिसता. तो व्ह्यू नाही एकदम पावर आसा बट पावस पडोंक लागलो आतां. सो तांकां म्हटलें येयलीच नाय सो सगळ्यात पळोवन वचया म्हणून. कारण इतल्या लांबसून तांकां बरें एन्जॉय करपाक हाडला न्हय तेका लागून. कसलो पावस पळय एकदम पळय ही पळय हांगा रावले. सो गायज हे पळय वाव कितलें बरें दिसता पावसान सुद्दां पळयात. एकदम बरें दिसता हांगसर सामकें म्हणटात थंय सॉलिड दिसता सामकें. व्ह्यू बरो आहा पावसांतलो स्पेशली फकत न्हय पावसान फिरोंक मातसो प्रॉब्लम बाकी बरें दिसता. व्ह्यू बरो आसा. भिजत भिजत वयता पळयात आमी आनी हांगसर बरें दिसता तें पळयात. तुमी व्ह्यू एन्जॉय करात. नवरा सत्री जण नवरा आमकां हे पळयात कशी वयता ती. आनी मिसळून जाता हांवें पडटा घेतली. आनी दोंगर पळयात व्ह्यू पळयात काय बरो आहा. सुद्या पामणी आनी भिजत ब्रिज पळय ब्रिजार वयतली नाका ब्रिजार वचपाची न्हू. हो पळयात ब्रिज आहा तो तेन्ना आमी गेल्ली. सो हांगसर येवन न्हू म्हणजे आमी हांगसर येतानाच पावस बरो स्टार्ट जालो. फार्मान पळयात उदक भरलें सगळें. पळय गडगडोच स्टार्ट जाला आनी हांगसर उदक भरलां. पळय तें पळय बदक थंय आहा. काय जे पळय हांगसर पळयात काय बरें आहा तें. बरें दिसता सामकें. आनी बदक पळयात एन्जॉय करता पावसान सामकें बऱ्या तरेन. चला फुडें या. सो आतां आमी फुडें वयता. एक्झॅक्ट जे एक्वेरियम आहा न्हय थंय वयता. पावस पडले जाता भिजले जाता पूण आमकां पोवपाक जाय. तर काय हो पळयात बरो पावस पडटा आनी तेच बरोबर फायनली आमी एक्वेरियमान पावली. सो वयता आतां एंट्री मारता.
त्यांचे रिॲक्शन होऊया कशी दिसली भितर येऊन गे आणि हे पण फिश कलरिंग असं साऊंड काय सोयाब आहेत तीन फॉइल बार्ब आहे बार्ब सोयाब आहेत पळयता सामकी सो भितर एकदम बेस्ट दिसता सामकें थंडगार आसा आनी वयरू अशी पेंटींग केली आहे पळय वयरू अशी पेंटींग आहा बरी आसा पळय आनी लायटूय घातले तेंच्यांनी सो बरें दिसता आनी हो पळय व्हिडिओग्राफी करता आनी सगळीं ना एन्जॉय करतात सो खूब बरें दिसलें आं हांकां हांगसर हाडून एन्जॉय करतलीं बऱ्या तरेन हे पळय पळयतात सगळीं जाणां अजून खूब आसा हांगसर आसा एंजल फीश आनी एका म्हणटात प्लॅको आहे पळय हो जो आसा न्हय तो प्लॅको आसा म्हाजे कडेन आसलो आनी हांगसरूय तशें नुस्तें आसा हे पळय कॉर्नराक हे पळय गोरामी हे आसात न्हू ते गोरामी हे म्हाजे कडेन आसले ऑलरेडी तर गायज भरपूरशी फीश आहा पळयात हे आनी पळयात कसले तरेचे आहा ते तेज्या मागीर हे आसा गोरामी हे व्हडले गोरामी पळयात केदे मोठे आसा पळयात एकदम
फुडें गेली आनी खुबशे अशे फीश आहा जे तुमकां दाखय सारके आसा भरपूर हे पळय बारीक बारीक फिश ते आम्ही कवर केले. आता आम्ही वयर वयता आणि वयर जे फिश आहा ना ते एकदम सायजीन व्हडले आसा, भरपूर व्हडले आहा. सो ते पळयता आमी आता.
फायनली आम्ही कोण येईल एक्वेरियममध्ये सगळे नुसते पहिले आता सकाळी येईल आणि इतकं पाऊस पडला ना भयानक पाऊस दिसभर पाऊस नसता अचानक पाऊस एकदम सारखं सुरू झालं देवदर्शन बीन आमचे खूप बरे झाले खरेंच हांव तर खूप एन्जॉय केले खूप बरें दिसता का हांव आयज घेवन येयलें म्हणून स्पेशली एक म्हणटा तशी मेमरी ना फर्स्ट पेमेंट जाला आनी हांव एक हांगसर घेवन येयलें म्हणून आनी कबूतर बीन आसा हांगसर पळय कबूतर आसा वोय सामकें ते पळय कबूतरा वयतना हालत पळयात कशी आदी आमची एकदम भिजत भिजत वयता आमी वयच्या टायमार पावस येयलो छत्री धर मरे आमी भिजता आवय आनी हांगसर तो व्हीव आहा ना सुपर्ब सामको न्हू रे पळय मगे बरें दिसता पळय डोंगर काय बरें दिसता पळय आवय घोडघोडटा बसले आनी हांगसर सगळे बर्ड्स सगळी छत्री आपल्याक धरता आणि आमकां भिजोन उडयता चल नाही प्लेईंग एरिया सगळी धाकट्या भुरग्यांक खुबशें कितें कितें आहा एक्चुली चल घरी घालून थंय न्हू खूब कितें कितें आहा तिथे आम्ही गौरव शकतो व्हडले व्हडले सड्डे आहात कोंबडे आहात खूब कितें कितें आहा गौरव फक्त शकतो नाही पावस पडटा तेका लागून आमकां ते वचोंक गावना होय आम्ही गौरव शकतो न्हू काय ऑलमोस्ट आमचे झाले आणि आता आम्ही हांगच्यान वचपाक भायर सरता पावसान जो काळोख केला भयानक म्हणटात तसो आणि लास्ट अरे भिजली रे आमी सामकी दोनूच सत्रे आमी सत्रे बी हाडून आमी कितली शाणी भुरगीं पळयात पावसान सत्रे हाडच्या पयलीं येयले आमी येवच्या पयलीं येयल्या सो आतां आमी वयता आणि हांगच्यान काळोख केला पळयात पावसान एकदम हो जो ब्रीज आसा न्हय तो बीन क्रॉस करिना आमी कारण हांगासर पावस पडटा आनी तो पळय या नेटार पावसान भिजली तरी आमी नाल्यार मम्मी हो वयता भिजो ना शेतान वचना पावसान शेतान भिजता ती सेपरेट मगे छत्री नाय काय काय छत्रेन तिगा जाणां ती पळयात कशी वयता तर माझे तर कपडे सारके भिजलेले सॉलिड सामके भिजता ना भयानक सामके म्हणटा ती कडक पावस एन्जॉय केला आयज आमी तर आता आमी रावतली कितें कॅफेन खातली गरम आनी मागीर वयतली कॅमेरा भिजला न्हू वॉटरप्रूफ तो माझा सुद्धा मोबाईल पावली एकदा पावली आमी कितें हालत वर हांगसून काय थंयसून हांगसून गेलपोणच जाता आमकां ए म्हाका सगळे भिजयले मुद्दम हा अशें दिसता ना तो कोसळोनूच पडटा अशें दिसता आयज तितलोसोच पावस आहा सामको सो जालें आमचें ऑलमोस्ट आमी आतां घरा वयता 2 वाजता सो आमी आतां घरा वयतली आनी बरें एन्जॉय केलें भरपूर एन्जॉय केलें फक्त मातशें फार्मान म्हणटात तशें मातशें तितकें भोंवोंक सारकें गावना बट ओवरऑल आमी भरपूर एन्जॉय केलें बरें आकाश येस सगळे भिजलो आयज भिजलीं आमी भरपूर 2,000 years later. फायनली म्हणटा तशी घरा पावली आणि इतलो पावस पडटालो अजूनही पावस कंटिन्युअसली चालू आसा तर 8:30 जाली भरपूर म्हणटा तसो काळोख झालो तर मदीन आमी पेडणे बीन रावली येताना कारण म्हाका एक ऑर्डर बीन आसली
हरव्या मसाल्याची. सो ती दिवपाक बीन रावली आमी आनी फायनली हरवो मसालो बीन दिलो. आनी हेरीचो आवाज हेरी फूल दीस पॅक उरलो नाही घरा कडेन, तेका लागून घे म्हणटा एकदां. सो बरे तरेन आमची ट्रीप जाली, बरें भरपूर एन्जॉय केलें. बट चड हांवें शूट करूंक ना, चड म्हाका पॉसिबल जावंक ना, कारण म्हटल्यार हांकां टायम दिवया. आनी जशी म्हजी इच्छा आसली की फर्स्ट पेमेंट येयल्या उपरांत हांव रेडये बीन येतालें दर्शन घेवपाक. सो ती इच्छा म्हजी सगळी कंप्लीट जाली आनी खूब बरें दिसलें. फर्स्ट पेमेंटान हांवें तांकां खंय तरी भायर येयली. सगळ्यांनी मेन म्हटल्यार एन्जॉय केलें, हें खूब बरें दिसलें. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां फर्स्ट पेमेंटाचें हांवें कशें कितें कितें केलें तें. सो पार्टी तर न्हय आयज फाल्यां करूं शकता, बट पार्टी कितें डेली चालू आसता न्हय, बट म्हाका वेगळें कितें तरी करपाचें आसलें. आनी स्टार्टींग पासूनच म्हाजी इच्छा आसली की हांव अशें कितें तरी देवळान बीन वयतलें, दर्शन घेतलें म्हणून. आनी म्हाका गणपतीचें दर्शन घेवपाचें आसलें तेका लागून. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करूं. बाय.